गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मोरजे कासव संवर्धन केंद्रा लागीं एका 5 स्टार हॉटेल प्रकल्पाक तत्वता मान्यता दिल्ली। ते उपरांत हॉटेल प्रकल्पाक सनद कन्वर्जन, टेक्निकल क्लियरन्स, थळावे पंचायतीचे परमिशन, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परमिशन आनी पर्यावरण आनी वन मंत्रालयाचे परमिशन मेळिल्ले। आता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान प्रकल्पाक दिल्ली तत्वता मान्यता फाटीं घेतिल्ल्यान बाकीच्यांनी तांणी दिल्ले परमिशनांचो फेरविचार करचो म्हूण गोवा फावंडेशन हायकोर्टांत गेलां। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा उपरांत GCZMAनूय प्रकल्पाक दिल्ली तत्वता मान्यता फाटीं घेतल्या। प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट हायकोर्टांत गेले उपरांत हायकोर्टाचे सिंगल बेंचान GCZMAन फाटीं घेतिल्ली तत्वता मान्यता रद्द केली। पयलीं कारणां दाखयत नोटीस धाडून मागीर कायद्या प्रमाण मान्यता फाटीं घेवं येता काय ना तें पळोवचें म्हूण हायकोर्टान GCZMAक निर्देश दिला। सनद कन्वर्जनाक मान्यता दिल्ल्या जिल्लोधिकाऱ्याक, टेक्निकल क्लियरन्स दिल्ल्या संबंदीत खात्याक, मोरजे पंचायतीक, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच पर्यावरण, वन आनी हवामान मंत्रालयाक हायकोर्टान नोटीस काडून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तत्वता मान्यता फाटीं घेतल्या ताचेर तुमची बाजू स्पश्ट करात म्हूण निर्देश दिल्यात। IPBन तत्वता मान्यता दिल्या उपरांत बाकीच्यांनी परमिशनां दिल्ली। तशेंच GCZMAन हायकोर्टाच्या सिंगल बेंचान दिल्ल्या ऑर्डरी प्रमाण काम करचें अशें हायकोर्टान सांगलें। फुडली सुनावणी 3 मेक जातली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विनोद मेथर।